गोवा फॉरवर्ड पक्षान गोंयभर शौचालय बांदपा खातीर सरकाराक बरयला, जाका लागून गोंयकारांक, पर्यटकांक आनी खास करून बायलांक नितळ शौचालय मेळटले। सरकारान ह्या खातीर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत 100 कोटी आनी स्वच्छ भारत मिशन शारी वाठारा खातीर दवरिल्ल्या 37 कोटी रुपयांचो वापर करचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षान मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो मुद्दो जो बायलां खातीर आसा आनी बायलांक लागू जाता तो मुद्दो आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान फातोर्डेचे MLA श्री विजय सरदेसायन हांणी आतांच जी पळय असेंब्ली सेशन जाल्लें तातूंत तो मांडिल्लो आसा आनी तो म्हणजे बायलां खातीर आज आमच्या राज्यांक आमच्या ह्या स्टेटींक गोवा राज्य जे आपल्याक एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणटा त्या राज्यांक आमकां टॉयलेट फेसिलिटीज ना। म्हणजे जर बायलांची डिग्निटी जर आमी मेंटेन करपाक जाय, जर बायलांक रेस्पेद दिवपाक जाय, बायलां खातीर ही फेसिलिटी अत्यंत गरजेची आसा। So, High Court also said woman has the right to live with dignity. हांव म्हणटा जेन्ना आमचे अध्यक्षान असेंब्ली सेशनान PWD मिनिस्टराक प्रश्न केल्लो about the public toilets on the state highway, the district roads, तेन्ना आमचे PWD मिनिस्टरान आमकां अशें उत्तर दिलें की there is no mandate. म्हाका खरेंच हे जेन्ना हांवें आयकल्लें असेंब्ली सेशनान म्हाका खरेंच अशें मान सकल घालून गप्प बसचेशें दिसलें। नो मॅन्डेट म्हणल्यार कितें? जे आमची बेसिक नेसेसिटी आसा बायलांची टू युरिनेट, हाका तुमकां मॅन्डेट जाय? डू यू रियली नीड अ मॅन्डेट फॉर दिस? हाऊ कॅन एक MLA अशें कशें म्हणपाक शकता की यू नीड मॅन्डेट? आमकां जेवपाक मॅन्डेट आसा, जेवता आमी न्ही, बिकॉज दॅट्स अ नीड. सो युरिनेटिंग इज ऑल्सो अ नीड. सो हाका मॅन्डेट ना आनी आमकां आमचे PWD मिनिस्टरान उत्तर दिलें की जेन्ना रोड्स प्रपोज जातले एज वे साइड अमॅनिटीज म्हणून हे कन्सिडर करतले म्हणून. म्हणजे हे जेन्ना रोड्स फ्युचर रोड्स प्रपोज जातले तेन्ना तुमी तेन्ना पब्लिक टॉयलेटी बांदतले. म्हाका गव्हर्नमेंटाक एक प्रश्न विचारपाचो आसा ह्या माध्यमांतल्यान, ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान, की तांणी हे अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन आणि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हातूंतल्यान जो पळय फंड आयिल्लो तो तांणी कितपर्यंत तांणी तो वापरलो आणि जर तो वापरलो तांणी खंय खंय टॉयलेटी बांदल्यो ह्यो प्लीज पब्लिकाक सांगच्यो आणि पब्लीक डोमेनाक हे क्लियर करचें म्हणून आणि अनाउन्स करचें। कित्याक म्हाका दिसता आमकां तरी अशें नजरेक आयलां की हो वेवस्थीत रित्या वापरुनात जे आमकां दिश्टी पडटा, कित्याक टॉयलेट फेसिलिटीज आमकां ना आणि परत आमकां हे अशें करून घासून घासून सांगचें पडटा की आज जर वर्किंग विमन, जर आमच्या राज्यांत वर्किंग विमनाची जर तुमी डिग्निटी राखपाक जाय किंवा राखपाक सोदतात तसल्यार public toilet amenities along the state highways, along national highways and along major district road is a must and which we women demand that we should have it.